थर्ड टाइम न्हू, दाजी आज फोर्थ टाइम प्रेसिडेंट जाला आणि सगळ्यात पयलीं आमच्या दाजी सरकाराक अभिनंदन. शिगमोत्सव म्हणल्यार आमच्या लोककलेचो, संस्कृतीचो, परंपरा जी आहा पळय आमचो गोंयाच्या मातयेन रुजलो हो आनंद उत्सव, बरो व्हडलो उत्सव आणि हो संबंद गोंयाभर जाता. अशें आयकूंक येता की पयले फावटी शिगमोत्सव जावं नरकासूर स्पर्धा वास्कोनूच जाल्लेली आहा आणि दाजी जेन्नासून अध्यक्ष जाला, हांवूय 10 वेळा अध्यक्ष जाला सतत. दाजी जेन्नासून अध्यक्ष जाला तेन्नासून शिगम्या उत्सवाचो दर्जो वाडलो. बरे बरे कलाकार तुमी पळयला आसतले. ती क्वीन ती डान्सर कोण इल्ली नांव येना म्हाका तिजें, गौतमी पाटील, बोरवणकर असे बरे बरे हेंच्यांनी, भाऊ कदमा सारखे, हास्य जात्रा, समीर चौगले असे भरपूर जे सेलिब्रिटी हेंच्यांनी हाडले आणि गेली 4 वर्सां जाली. आमचे शिगमोत्सव तुम्ही आता पळयला आसतले, हे आमचे वार्षिक. आमच्या भितून काय मतभेद ना, आम्ही मातशे वयर सकल खंयचे तरी मतभेदाचेर आम्ही डिसिजन घेता, निर्णय घेता आणि लास्टाक सगळे जाण एक मतान दाजी साळकाराच्या नेतृत्वा सकल शिगम्याक आनंदान उत्सवान भाग घेतात. तर या वर्सा सगळ्यांक विनंती आहा, आमचे सगळे वास्कोचे शिगमोत्सव आमचे नागरीक दाजीन उलयतना सांगले की आपल्या उलयतना कितें तर आपल्या कडसून वयर सकल जाला आसत जाल्यार व्हडल्या मनान आमदार असो आहा की आपणाक माफ कर म्हणून सांगता. हे व्हडलेपण, माफी मागपाकूय एक व्हडलेपण. तो माफी म्हाका म्हटल्यार तो मनशाक जोडपाची तेजे कडेन एक कला आणि दाजीच्या नेतृत्वा सकल म्हाका 100% गॅरंटी आहा की गेल्या 3 वर्सांपेक्षा ह्या वर्सा, ह्या 4थ्या वर्साक मोठ्या दबाज्यान आणि मोठ्या उत्सवान हो शिगमोत्सव जातलो. जाल्यार दाजी बाबाक परत एकदा अभिनंदन. आणि हांव 4 वेळा जाला, म्हाका आयुश्यात खुशी जातली की दाजी 11 वेळार हांगासर शिगमोत्सवाचो अध्यक्ष रावता. साळकार हे फावटी थर्ड टाइम आमचो अध्यक्ष जाल्लो आसा. बरी गोष्ट, कारण दाजीन हांवें दाजीच्या अंडर 2 फावटी एज अ सेक्रेटरी म्हणून काम केलें. दाजीन आमकां एक वास्कोकाराकूच न्हय तर सबंद गोंयच्या लोकां खातीर तेणी जेन्ना जेन्ना तो अध्यक्ष जाला आमकां बरें प्रोग्राम दिल्ले आसा. भाऊ कदमाचो कार्यक्रम दिल्लो आसा. तेच्या पयल्या वर्सा लास्ट इयर तेणें आमकां महाराष्ट्राचें हस्तकला दिला. ते बरोबर लावणीचो कार्यक्रम दिला. एक तेणें बरें गोंय काम करता की ह्या निमतान वास्कोच्याच लोकांक तशें भायल्या लोकांक जे आसा एक एंटरटेनमेंट जाता आणि नवीन कितें तरी पळोवपाक मेळटा. तो म्हाका दिसता ताची पारदर्शकता आणि काम करपाची पद्दत पळयत जाल्यार खरोच तो त्या पोस्टाक योग्य आसा आणि हांव जाल्यार ताका फूल सपोर्ट करता.